सुरवातेक आमी गीत घेवया A19 पेज 9. A19 पेज 9. Saci bet zunu zata ami sogli doyar zawia amso yatni vidor sota ami sogli yokanyuya amso yatni vidor sota ami sogli yokanyuya Alvari pet nosotolo amitadon guardon euvia Sorgi jebon tomatolo ami jeum gaiti zauya Sorgi jebon tomatolo ami jeum gaiti zauya बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांची शांती तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू. प्रितिवंत बाबा भयणीनो सोमयाची पाटलावदारां आनी सांगाती यात्रेकारां कशी भावार्थाचे पैण करतना आमची नदर सर्गीच्या सुखाचेर आमी दवरूंक गरज. कारण आमचे संवसारांतले यात्रेचो शेवट म्हटल्यार आमच्या सर्गीच्या बापाचें घर. आयज आमची ही यात्रेकाराची बागेली आसलोली पूण आतां सर्गीच्या बापाच्या घरा परतोल्यांत ते आमच्या अंतरलोल्या भावा भयणीचो आनी केरीत भाशेन उगडास कोत्तांव आनी तांचे खातीर आमी मागतांव. आपली संवसारांतली यात्रा सोंपोवन बापान तयार दवरलोलें दायज भोगूंक ती आमचे आदीं बापा सोरशीं गेलेलीं आसात. आमची मागणी तांचे खातीर उबारतना आमचे परोस सर्गीचो बाप तांचो ओदीक मोग करता हें सोत. आमच्या काळजा मनांत रिगोया. ज्या मोगान देवान तांकां ह्या संवसारांतलीं आपणा सोरशीं आपोवन वेल्यांत त्याच मोगान देवान तांची काकलूत करूंक आनी तांणी बालगिल्लो सासणाचो सुखाचो बोरवोसो शार्ती पावोवंक हे पवित्र मिसाचे भेटेंत बापा लागीं भावार्थान आनी बोरवोशान आमी मागुया. फावो ते पोरी आमी सांवांटो घेवचे खातीर आमचे पातकांचे दूख धरून बोगसणे मागुया. मोगळा जेजू बापाचो मोग जिन्सां भासांनी तुवें आमकां उगडापो केलाय. बाप आमचो कितलो मोग करता आनी कितली निगा घेता तें तुवें आमकां दाखोवन दिलाय. कोनिश्टायेक सांपडलोल्यांक आनी दुखाच्या काळोखांत घुस्पल्ल्यांक तूं देवा मोगाचो रूपकार आनी बोरवासो दितलो पडजळीत फुलेर जालोय. पूण दूख हाडटले आनी बोरवासो विरगळून उडयतले आमचेर जिन्सावार प्रसंग आयल्यात तेन्ना आमचें जिवीत सोमदिराच्या ल्हारांनी बुडवतल्या आनी बोरवाशाचो नांगोर नासलोल्या व्हड्या पोरी जालां. आमकां बोगोस सोमया काकलूत कर. सोमया काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सोमया काकलूत कर. सोमया काकलूत कर. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
प्रार्थुया. ओमोर देवा आमच्या बापा, दोयेन आमची मागणी आय. मेलेल्यांतलो जीवन जाल्ल्या तुज्या पुताचेर आमकां आसा त्या बावळता. आयच्या दिसा तूं नवें बोल दिताय. तशेंच आमच्या मेल्ल्या बाबा भयणींक आनी आमकांय तूं पुनर्जीवन करतलोय म्हूण आमकां आसा तो बोरवासो अदीक थीर कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तुजी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. जाणवायेच्या पुस्तकावेलें वाचप. प्रमाणीक मनशांचे ओतमे देवाच्या हातांत आसात आनी कसलेच दोग तांकां लागचे नात. पिशांच्या दोळ्या मुखार तीं मेलोलीं दिसलीं. संवसार सांडून प्रमाणीक मनशांक गेलीं तें एक नोस्ट दिसलें. तांचें मन तांचो सत्यानास म्हूण ही पिशीं समजलीं, पूण तीं आपलीं शांत आसात. मनशां मुखार दोग सोंसले जाल्यारूय अमोर जिविताच्या बोरवाशान भरल्यांत तांची काळजां. थोडेच दूख सोंसून खूब आशिर्वाद तांकां मेळटलो. देवान तांची परिक्षा केली आनी तीं आपणाक मानवतात म्हूण ताका कळून आयलें. भांगार उज्यांत घालून तपासतात तशें देवान तांकां तपासलीं आनी होमाचें अर्पण कशीं तांकां मानून घेतलीं. देव तांकां भेट दिवंक येतलो त्या दिसा तीं सगळींच परजोळीत जातलीं. उशेलांतल्या किटां परी तीं धांवतलीं. तीं राष्ट्रांची नीत करतलीं आनी पोरजांचेर राजवट चलोयतलीं आनी सर्वेस्पोर सासनाक तांचो राजा जातलो. ताचेर पातयेतात तीं हें सोत समजतलीं. ताका विस्वाशी तीं ताचे सवें मोगान जियेतलीं. कित्याक ताणें विंचून काडलोल्यांक कुरपा आनी काकलूत मेळटल्यो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारक. अनेकदां म्हणुया. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारक. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारक. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पोर म्हज्या जिविताचो किल्लो. कोणाचेच मुखार हांव कांपना. जबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारक. सर्वेस्पोरा लागीं हांव एकूच मागतां. ही एकूच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितान सर्वेस्पराच्या घरान करूंक म्हजें ठिकाण. सर्वेस्पराची गोडसाण चाकून भोगूंक ताच्या मंदिराचेर दोळे लावन रावंक. जबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारक. सर्वेस्परा तुका उलो मारता म्हाका आयक. म्हजी दया कर म्हाका जाप दी. तुजे विशीं म्हजें काळीज म्हाका सांगता. ताचें मुखामोळ सोदीत राव. तुजेंच मुखामोळ सोदीत आसा सर्वेस्परा. तुजें मुखामोळ लिपोव नाका. तुज्या चाकराक रागान पोरो घालूं नाका. जबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारक. जिव्या मनशांच्या देसांत सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर. थीर राव. काळीज घोट दवर आनी सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव.
जोबाब सोर्वेस्पोर मुजो उजवाड तोच मुजो तारो. बागेवन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, बरवासो आमकां फटयना, कित्याक आमकां दिलोल्या पवित्र आत्मे उदेशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला. कितेंच करूंक आमकां सोकत नासली तेन्ना क्रिस्तान ताचो नेमलोलो वेळ पावतोच कोट्यां पासत आपलो जीव दिलो. एका बऱ्या मनशा पासत कोण एका वेळार मरूंक फुडें सरत जाल्यारूय खरेंच म्हणल्यार प्रमाणीक मनशा पासत लेगून आपलो जीव दिवंक कठीण. पूण आमी पातकी आसल्यां तेन्ना लेगून क्रिस्त आमचे पासत मेलो आनी अशें देवान आपूण आमचो मोग करता म्हूण दाखयलें. ताच्या रोगताक लागून आतां आमी प्रमाणीक जाल्या म्हणटोच ओदिकूच तो आमकां देवाच्या रागांतली निवारतलो. आमी आजून दुस्मान आसल्या तेन्ना आपल्या पुताच्या मरणा उदेशी देवान आमकां लागीं काडल्यात म्हणटोच आतां आमकां लागीं काडल्या उपरांत ताच्या जिविता उदेशी ओदिकूच तो आमकां तारोवन दितलो. तितलेंच न्हय, ताचे वरवीं आमकां आतां लागीं काडल्यान देखून आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी देवा सोवे आमी खुशाल आसा. देवाचें उतोरें. शिव वर्तमानाक उबी रावया. Zoe, Zomes, Borak, Zoe, 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 Zomes, Borak, Zoe, Zomes, Borak, Zoe, 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 Zomes, Borak. म्हज्या बापाची खुशी ही जी सगलीं बापान म्हाका दिल्यांत तांचे मदल्या कोणाकूच हांवें इबाडचो न्हय, पूण निमाण्या दिसा तांकां सगल्यांक हांवें नव्यान जिवन करचें. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून म्हणलें, बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या दोनया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्योय आनी सुपुर्ल्यांक उक्त्यो केल्योय म्हूण हांव तुका दिनवासतां. पळय बापा, हेंच तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या हातान घाल्लें आसा आनी पुताक कोणूच वळखना, बगर एकलोच बाप. तशेंच बापाक कोणूच वळखना, बगर एकलोच पूत. आनी ज्या मनशाक पूत आपले कुशीन बाप दाखयत तोच. सगळीं तुमी कोश्ट करतात आनी ओज्याच्या बाराखाल आसात तीं. म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजें जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जू सोंपें आनी हळू म्हजें ओझें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, एक जुदेवांची एक पवित्र काणी जावन आसा. एका गुरुजी म्हणजे ती तांकां राबाय म्हणटाले.
राबाय आनी ताची बायल तांकां दोगांयकूय 2 मोगाचे पूत आसले आनी तांची ती एकदम मोगान सेवा करताली. एका आयतारा गुरुजीक गांवांत देव तेंपलान आयताराची सेवा करूंक वचोंक पडलें आनी तो थंय गांवांत आसतना हांगा घरांत ताच्या भुरग्यांक दोगांयकूय अनवळखी दुयेंस जावन ते मरण पावले. ताचे आवयन तांची कूड न्हेसोवन तांकां तांचे बेडार दवरली आनी एक धवें बेडशीट तांचेर पसरयलें. जेन्ना गुरुजी घरा आयलो, परतून घरा आयलो आनी बायलेक विचारलें भुरगीं खंय आसात? ती आसात. बायलेन सांगलें एक एक्सक्यूज म्हटलें, तूं पयलो तुजें जेवण कर आनी विश्रांती घे. जेवण केल्या उपरांत बायलेन ताच्या घोवाच्या प्रश्नाक उत्तर दिवंक ना. बगोर बायलेन घोवाक एक प्रश्न केलो, म्हाका एक संकटान पडलेली आसा. कांय काळान पयलीं कोण एका मनशान म्हाका मोलादीक वस्तू म्हजे लागीं दवरूंक दिल्यो आनी तो आतां ते परतून मागता. हांवें कितें करचें? गुरुजी म्हणूंक लागलो, तुवें म्हाका प्रश्न घालता, म्हाका अजाप दिसता. जें कितें दुसऱ्याचें तुजे कडेन दवरूंक दिल्लें तें तुवें परतून दिवंक जाय. प्रश्नच ना. हें उतर दिल्या उपरांत बायलेन घोवाक सांगलें, गुरुजीक सांगलें, यो म्हज्या बरोबर यो, हांव तुका भुरगीं खंय आसात ती दाखयता. आनी मागीर गुरुजीक ताणें ते बेडरुमान वयलो आनी थंयसर ताचे दोगूय पूत धवे कापडान गुंटलायलोले ताणें पळयले. तो व्हडलो बोब मारून रडोंक लागलो, म्हज्या मोगाच्या पुतानो. आनी बायलेन म्हणूंक लागलें, जें तेणें देवान दिल्लें तेंच ताणें आपल्या थंय परतून व्हेलें. द लॉर्ड गेव एंड द लॉर्ड हॅज टेकन अवे. रडोन बायलेन ताका उच्चारलें आनी मागीर म्हणून देवा सोर पदवीदारा, तुजी खुशी जावं. आनी घोवाक म्हटलें, तुवें म्हाका शिकयलें जें कितें दुसऱ्यांनी दिलां दवरूंक तें तांचें परतून दिवंक जाय. You have always taught me to restore without reluctance what has been lent to us for our happiness. And so we have to return our 2 sons to God for all mercies. So आमच्या दोगांय पुतांक देवाक आपल्या ताय वयल्या आनी आमी कांयच करूंक जायना. हे सायबीण मांयकूय घडलें. सायबीण मांयक आपल्या पुताक, मोगाच्या पुताक, एकल्याच पुताक जे देवान तिका दिल्लो, तिका तिणें परतून देवाक अर्पिलो. देणें कशें देवान जेजूक सायबीण मांयक दिलें आनी तेंच देणगे देवाक जाय तेन्ना तो आपल्या परतून व्हेलें.
सो आमी शिकोंक जाय की जें आमचें न्हय जें आमकां देवान दिलां तें आमकां सासणीक देणें कशें न्हय, एक दीस तो तें परतून व्हरतलो आनी आमी आमचो शेवट देव, परतून आमी देवा थंय वचूंक जाय. मरण शेवट न्हय, मरण एक दार आमकां नवें जिविताक उगडटा. आनी आज आमी आमच्या सगळ्या मोगाची मेल्ल्या खातीर मागोंक आयल्या, तांचो उगडास करूंक आयल्या. ती आमकां सोडून गेल्यांत न्हय, बगर ती देवा थंय आसात, देवा थंय गेल्या आनी ती आमच्या पासत मदस्ती करतात, मागतात देवा थंय, जशें आमी तांच्या खातीर मागोंक जाय. कोण आसा पूण कोण वचोन परतून आयलो ना, ती एक आमची जिविताची परिस्थिती. जेजू म्हणटा जे कोण जेजूचे जिवीत जियेनात, जेजूच्या उतरापण जिवीत जियेनात, जेजू वळखनात, ती मागीर शेवटच्या दिसाक कोणान रुदन करतली, दांत कीर लायतली. तशेंच आमी परंपरा इगोर्ज मातयेची पुर्गातोर हे आनी एक जिविताची परिस्थिती, जंयसर जांकां ज्या आत्म्यांक स्वर्ग मेळोंक ना न्हय म्हूण ते कोणातूय वचूंक जायना, कित्याक तांणी महापातकाची जिवीत जियोंक ना. पूण स्वर्गार वचोंक तांकां आमच्या मागण्यांची गरज, थंयसर तांची पुण्य तांकां मेळटा आमच्या मागण्या वरवीं, आमच्या जिविताच्या बऱ्या करण्या वरवीं. आनी जशें ज्युईश वुमन, जुदेवाचे बायले भाशेन तिचे काणे प्रमाणे आमकांय आमचो भावार्थ आमकां बोरवासो दिता सासणीक जिविताची. आनी बोरवासो आमकां फटयना, बगर आमच्या बापा थंय आमी वचूंक जाय, सासणीक जिवीत आमकां मेळोंक जाय. त्या खातीर आमकां ह्या संवसारांत आमच्या जिविताक पवित्र आत्म्या वरवीं मार्गदर्शन करता. आनी मरण हे कोणाचे वो काळोखाच्या जिविताचे दार न्हय, बगर तें दार आमकां सर्गीचे राज्यांत वचूंक तें दार उगडटा. उजवाडाचें जिवीत जियोंक आमकां तें दार उगडटा. सो क्रिस्ती भावार्थ मरण आमचो शेवट न्हय, पूण सासणीक जिविताच्या जिवीत भितर सरूंक आमकां ती वाट. तर मागुया ह्या आमच्या मिसांत आमच्या सगळ्या आमच्या मोगाच्या जी मेल्ल्यान तांकां परिपूर्ण जिवीत देवा थंय मेळच्याक, रूप देवा थंय आसूं, सासणीक विसव तांच्या आत्म्यांक मेळच्या खातीर. जायते फावटी अनभावार्थी नॉन बिलिवर्स ते कितें म्हणटात, तुमी तुमकांच फटयतात, स्वर्गीचे जिवीत आसा, स्वर्गार वचोंक जाय. आनी पूण सांत पावल म्हणटा स्वर्गीचे जिविताचो बोरवासो आमकां फटयना, पूण बगर देवाचो मोग, पूर्ण मोग अनुभवूंक संदी दिता. आनी देवान आमकां प्रत्येक जाणांक आपल्या मोगाची भुरगीं केल्यान देवाचो मीत मेर नासलो मोग आमच्या काळजांनी आमच्या मनान घातला. बावतिजमा वरवीं मोगाचो पवित्र आत्मो आमच्या जिणेंत देवान दिला. आनी त्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमी आतां ल्हान आसलीं ती
भावार्थान व्हड जाल्या आनी सर्गीचें जिवीत जियोवंक आनी अनुभवूंक आमचो बरवासो. तर आमचो बरवासो फक्त स्वर्गाच्या चिंतनांनी बरोंक ना, बगोर देवाच्या मोगान आमकां बरल्यान आनी हो मोग देवाक वाखाणी करूंक, पेल्याची सेवा करूंक आमी आमचें जिवीत जियेलें जाल्यार ह्या संवसारांतूच आमकां स्वर्ग अनुभवूंक मेळटलो. आनी हो देवाचो मोग आमच्या काळजांनी देव घातला, तो आमकां उर्बा दिता, आमकां बरवासो दिता, सासणीक जिवीत जिवंक आनी मार्गदर्शन करता. सांत आल्फोन्सस लिगोरी म्हणटा, हो संवसार जावन आसा एक झुजाचें मोळ, जंयसर आमी वायटाक, दुस्मानाक, देंवचाराक चिंताय झूज करूंक जाय आनी सासणीक जिवीत जिखोवंक जाय. आमकां आमच्या जिविताची साल्वसांव जाय जाल्यार आमी वायटाक फुडो करूंक जाय आनी मागीर आमकां हें सर्गीचें जिवीत मेळ्ळ्या उपरांत आमचे जिविताची चाल, जिविताची अस्तित्व बदलता. थंय आमकां दूख त्रास सोंसूंक पडचे नात, झुजूंक पडचें ना, कसलीच कोणाची भिरांत आमकां आसची ना, बगोर देवाचो मोग आनी देवाताय आमी रूप आसतल्या. सो आमी भावार्थान मागुया आमच्या मोगाच्याक आनी तांचें जें तेणें कितें बरें केलां ह्या संवसारांत तें आमी आमच्या जिविता वरवीं, आमच्या सदांच्या जिविता चालीन तें फुडें व्हरूंक आनी जेन्ना आमी हे बऱ्यो करुण्यो, जो मोग तेणी आमकां दिला तो आमी आमच्या जिवितांत एकामेकाक दिवन वाडयता, तितले फावटी आमी तांचो उगडास करतल्या आनी तांचे खातीर मागतल्या आनी ती आमकां सासणीक जिवीत जियोवंक आदार दितल्या. उबी रावया, आमचे मागणी देवा फुडें दवरुया. मोगाळ आनी मोयपाशी बापाची भुरगीं आमी मोगान आनी भुरग्या भोगतीन ताका आमच्या काळजाची आवंडे उबारुया आनी आमच्या मेलोल्या बाबा भयणांक सर्गीचो संतोश फावो कर म्हूण मागुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या पोरजेक तिचे पयणांत सांगात दिवंक आनी आपले संवसाराची यात्रा बरवाशेन आनी थिरायेन चलोवंक तांकां मार्गदर्शन, उर्बा आनी फाटबॉल फावो करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमचे सरकारी फुडाऱ्यांनी सर्व जिविताक मान दिता तसल्यो येवजण्यो चालीक लावंक आनी जिविताक मार दितात ते प्रकल्प वाटावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. हे संवसारांत जियेतना हांव म्हजें म्हाका असली चुकीचें दारोन सोडून एकामेकाचे एकचारान आनी सोहेल बोगेलपणान चलोवंक आनी अशें जेजूची सोडवण मिसांव चालू दवरूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. अंतरून गेल्ले आमच्या भाव भयणांक
तांणी बाळगिल्लो बारवोसो आनी सासणाच्या सुखाचो हावीस सर्गींच्या राज्यांत फावो कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. भोव मोगळा बापा, तुजे सवें आसा आमकां खरें जिवीत आनी संतोश. आमचे खातीर आनी आमचे आदीं अंतरून गेल्ल्यान तांचे पासत आमी उबारलेली मागणी तूं स्विकार कर आनी आमचीं काळजां सोरो नसल्या सर्गींच्या सुखाच्या बोरवाश्यान बोर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बेटोनेच्या वेळार गीत घेवया. C7 पेज 31. C7 पेज 31. Din bole isopun posmanonge bawamka ani belia somoska dimelolia ikas tukami toika ani Praton kota, tuji korai devo, soesha sorgat pavon, ikas tukami toita, ani praton kota, tuji korai म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. भोव कोंगळा बापा, आमचे पासत जेजू खुर्सार मेलो आनी पुनर्जीवन जालो. हे आपलें अगणीत मोगाचें समर्पण तो आतां हे वेदीचेर नव्यान करता. तातूंत आमी ताका भक्तीन एकवटाव आनी आमच्या मेल्ल्या बाबा भयणीक ताच्या वैभवान दयेन घे म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोरकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मरणांतलो जिवन जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकांय बागी पुनर्जिविताचो बोरवासो उदेलो. मरण कोणाकूच चुकोना म्हूण आमकां दूख भोगता. तरी अमर जिविताची बासावणी आमकां बुजवण दिता. सर्वेस्परा तुज्या भावार्थ्यांचें जिवीत सरोना तें बदलता. हें संवसारांतलें बिराड मोडून वेता आनी स्वर्गार सासनाचो निवास तयार जाता. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दोरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता.
बापा खरंच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर, तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता, जावं ती आमकां आमच्या सुम्याजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें. हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचे बोगसडे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. ताचो गूर पोरगोटुया, सोम्या जेजू तुझे मरण आमी सोबोरता, तुझे पुनः जीवन पण आमी भोरगोता, तुझ्या येण्याक आमी अपेक्षा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडूणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता. जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर दिसता लोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. लिओ आमच्या बागिवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियाव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो भरवास धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती बागिवन झुजे, बागिवन दोन दोता आनी सोर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या स्वर्गीच्या बापाचें घोर आमचें सासनीक तिकाण. हेंच तिकाण जोडच्याक हावेसान अंतरलेल्या आमच्या बाबा भयणीचो बोरवासो शाळती पावूंक जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान बापाक आमच्या काळजाचे उमाळे वारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळीन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक मोडलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ.
जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हो जेजू देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान घेतना गीत घेवया. D16 पेज 55. D16 पेज 55. Jezu moja ikon bosotmo Mochan zania Aci vituzeti Turi tuje Kalis mowantole Maka koso Surun mosuraka Turi tuje Kalis mowantole Maka koso Surun mosuraka Taduk लागल्या मोज्या ओतम्यान जेजू मोजे कांतोस स्वर्गा वेल्या उण्या ये जेजू ये तुका शरण रावता तुझे जीवन कसलोच म्हाका जिवना ये जेजू ये तुका शरण रावता तुझे शिवाय कसलोच म्हाका जिवन गरिबाचे तुवें पिरार घेतली दुर्बलांगेर जेजू भितर चलो तुझे झुगून तुझी उमीद वेचताय येवये जेजू गरीब काळजान मोच्या तुझे झुगून तुझी उमीद वेचताय येवये जेजू गरीब काळजान मोच्या
पुनर्जिवनपण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो मेलो जाल्यारूय जिवो आसतलो. जो कोण जिवो आसा आनी म्हजेर विस्वास दवरता तो सासणांक मरचो ना म्हणटा सुमी. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जिवनपणाचो संस्कार आमी आतां समोर उमला. ताचे वरवीं आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक सासणाचो उजवाड आनी शांती भोगूंक तुज्या गोपान घे म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. मातशी बसात. फादर सायमन डी मेलो ताणें आमकां हें मीस पटयलां. देवाचें उतर आमकां परगटलां. ताका देव बरें करूं म्हणटा. त्याच बरोबर आमचे बरोबर वावुरतेल्यांक सगल्यांक, आमचे सांगिस्तांव, वॉलंटियर्स आनी हेर आमकां मदत करता तांकां, आमचो कॉयर, मिडिया, तुमकां आनी जी कोण आमच्या मिसान वांटो घेतात आख्ख्या संवसारांत तांकां सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आयज वाचपाक केल्लें आसा, कलेक्शन केल्लें आसा, तुमकां देव बरें करूं. मिसान तुमी जाणात आयज मेल्ल्या पासून आमी मागता आनी मागूंकूच जाय. तर आयतार म्हणटोच 4 मिसां. हे पयले सोवांचे 7, 8 आमचे भाशेन, 9, 15 मीस इंग्लीश भाशेन. हेरा दिसांनी 3 मिसां, 6, 7 आनी 8 मीस इंग्लीश भाशेन. येता त्या सोनवारा दीस 8 तारीख आनी 8 तारीख म्हणटोच हांगसर आमची एक विधी आसतली. जांकां आमंत्रण आसा तांच्यानूच येवंक जाता. पूण आमची 2च मिसां आसतलीं त्या दिसा सकाळीं. हांव बजिलिका बॉन्ड करतलो त्या दिसा. ही 2 मिसां जालीं म्हणटोच 6 आनी 7. 8 मीस घेना कित्याक मागीर रोकडीच तयारी करूंक जाय. हांगसर सगळी मांडावळ करूंक जाय. पाटी मातसो त्रास जालो आनी मागीर सगळ्या जाणांक धांवचें पडलें. ताका लागून फकत 2 मिसां घेता हांव. नाजाल्यार ती बंद करपाक म्हणटाले, पूण हांवें म्हणलें ना, 2 मिसां आमी दवरया. 6 आनी 7 म्हणटच 6 आमी आमचे भाशेन घेवया, 7 मीस इंग्लीश भाशेन. हिंच्या दिसा आरटीएर सोनवार पडटा. येता त्या सोनवारा दीस ते मनांत दवरात. आनी म्हणटच नोयनानी फेस्त 23 वेर जावन आसा क्रिस्त रायाचो आयतार, निमाणो आयतार वर्साचो एके वतीन. आनी सांगे मागीर 6 वरांचेर माडी, म्हणजे त्या उपरांत मीस जातले आनी ताच्या उपरांत माडी 6. सोमारा दिसतान मागीर मिसांची मांडावळ आमची हे भाशेन आसतली. मिसां नोयनाची 6, 7, 15, 8:30, 9, 15, 9:45 ओ 9:45 आनी 11. 5 मिसां सकाळची. 6, 7, 15, 8:30, 9:45 आनी 11. सांगेची 3 मिसां 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15 मीस इंग्लीश भाशेन. आतां ह्या दिसांनी थोडी एक्स्ट्रा मिसां आसात. ती 12:15, 12:15 आनी 2. थोड्या दिसांनी ती मिसां आसतलीं कित्याक आनीकूय गरज आसा. पूण चडशी म्हणल्यार हितूं 12:15 मीस आसतले हे भाशेन. 2:05 आसतात. फेस्ता दिसा 3:45, 3:45 पयले मीस. 6, 5, 6 त्या उपरांत 7:15 आनी 8:30. मागीर पोरबेचे मीस 10:30, 12:30 एक मीस आसा. त्या उपरांत सांगेची 3 मिसां 3:30, 5 आनी 6:15. हे भाशेन ही सगळी मांडावळ आसा ती मनांत दवरात. आतां सगळीं आमी उबी रावन आशिर्वाद घेवया.
सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. आमचो मोग करतल्या आनी आमकां बरवाशान भरतल्या सुम्याच्या मोगान वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सांत फ्रांसीस शावेराक मागणी. सांत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझे काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार महिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दीन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाळती पावय म्हूण मागता आनी सगळ्या पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवय बापाक वागान गाव. आमेन. शेवटाक आमी गीत घेवया K4 पेज 141. K4 पेज 141. तुझे जीवित म्हाका लाबो. उस्वाडाच्या उस्वाडात तुझो सुस्वाड म्हाका दाखोव. वाचुऱ्याच्या सांगात्यातूं अपाचो श्री म्हाका पावो. जिविताच्या जिवितातूं तुझे जीवित म्हाका लाबो. उस्वाडाच्या उस्वाडातूं तुझो सुस्वाड म्हाका दाखोव. वाचुऱ्याच्या सांगात्यातूं अपाचो श्री म्हाका पावो. Check test. Check test. Check.
आमेन.